याज्ञिकाक येवकार दिताना आमी गावया A13, पेज 6, A13. Eklots amco somi, ekuts amco bava, ekuts amco baptis, eklots amco deva, ekvitnia vormi, shaktiच्या बनपासान, सगळी एकूच जावच्या, आमकां आपण हाडल्या, देखून आमी गायता. Eklots amco somi, ekuts amco baba, ekuts amco baptis, eklots amco deva. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचो नोवेनाचो विशय विचला. मारये भाशेन शेडे मोळ्या काळजाक गोठाय दिता तेन्ना जेजूचे आमी दिरादीक गोवाय. जेजूच्या मन्ना उपरांत शीत सगळेच भियेल्ले, ते एकसुरे जाले. असल्या वेळार सायबीण माय शिसाक साणिना. तांच्या सांगाता रावन बरोबर मागणें करून काळजाक गोठाय दिता. सगल्या आगोड्यांक फुडो कोता. वायटाचेर जोयत वता. कोविड-19 पेस्ट पिडा वाडत आसा. व्हायरसाचे पिडे वरवीं आमची गोडचीं शेजारी इश्ट मित्रां आपल्या गारांत कुडांत एकसूरपण आनी निराशीपण भोगता. हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात, मोन्नाचे तोडीर पावल्यांत. आपलो जीव पोरयान रिस्कार घालून वैजकी बारी वावुरतात. मारये भाशेन शेडो मोडी काळजाक आमी तांकां गोठाय आनी आदार दिवंक दिसा दिसपट्टी आमच्या कुटुंबांत सगळीं एकठांय जावन बाराबोर मागणें करून तांच्या पासत मागून जेजूचे आमी दिरादीक गोवाय जावंक आमच्या आस्कारी मिलार सायबिणीक फुडें घालून ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक आनी तांच्या गोरच्यांक बळ आनी शक्ती मेळूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. मोगाल बाबणीनो, मिलाग सायबिणीचे विनोदीन ह्या तिसऱ्या दिसाक ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेतना खेरीतपणी आमची आत्मीक तयारी करुया. आनी देवाचेर आनी एकामेकाचेर आमी चुकल्यान देखून देवाच्या बोसण्याक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदांत देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान आनी मरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच जागपार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोम्या काकलूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूट कोर, सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकलूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवन निती आंकवार मारयेचे विनोदीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाच्या संतोसाक भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धोर्म दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या मुळ्ळल्या दोंगरार तावन ते जेरुसल्याक परतले. हो दोंगर सुमार 1 किलोमिटर जेरुसल्यातावन पयस आसा. शारांत भितर सरतूच आपूण रावतेल्या त्या उंचल्या वसऱ्यांत ते गेले. ते म्हणल्यार हे: पेद्रू, जुआंव, जाकोब,
आंद्रे, फिलीप, तोमास, बार्तेलोम्यो, मातेव, आल्फेपाचो पूत, जाकोब, क्रांतिकार सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. ते सोगले एकाच मोनान मांगडे करीत आसले. तांच्या वांगडा आसलो एक बायलांचो जोमो. हांच्या मदें जेजूची आवय मारिया आनी ते भायर ताची भाव भयण. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या सुमयार ती सगलीं एकाच सुवातेर जमलेलीं आसलीं. ओचितूच झुणझुणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिसती पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एका एकल्याचेर बसल्यो. ती सगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिलो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. मोळबा काळा आसलोल्या दोरेका राष्ट्रांची भक्तिवंत जुदेव मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आयलोलीं आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक घुस्पलो. तोटाकून आनी अजाप जावन तो लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात ती सगलीं गालिलकारां न्हय? आमचे मदल्या जोण एकल्याचे आवय भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकताव तें कशें तर? आमी पार्ती, मेदी आनी इलामीत, आमी मेसपोटेम्यांतलो, जुदियांतलो आनी कापादेसांतलो लोक, आमी पुंटोसांत, आंच्याच्या प्रांतांत, फ्रिजियेंत आनी पेन्फिलेंत, इजिप्टांत आनी सिरियाना भोंवती आसलोल्या लिबीच्या प्रांतांत रावपी, आमी रोमांतावनूय आयल्यो 11 जुदेव लोक आनी तांची 9 शिसां. ते भायर क्रांतिकारां आनी आरबी, तरी आमी सोमेस्तांनी परगटलेलीं देवाची श्रेश्ठ कर्तुवां आयकून ती एक एकल्या आपआपले काशा भाशेन आयकतात. हें कशें? ती सगलीं तोटाकलीं आनी सारकींच घुस्पवून एकामेकाक म्हणोंक लागलीं, हें आनी कितें? पूण दुसरी मस्कऱ्यो करून म्हणटालीं, ही मनशां नवो सोरो पिवन बरींच लाल जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाबाक आमी गीत गावया Q7. तुझी दौलतीची हृदय कोलाय गोशी सांगची, तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान ताव नासलो सगोर सोंपली, तुझी चिन्ना तुज्यो मांड्यो कोणा ताकोन सोदून काडू, तुझी चिन्ना तुज्यो मांड्यो कोणा ताकोन सोदून काडू. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora. Utramode, ugodziwe, deva tuja, pustokatle, melia kasa. Zagoycele, nowia dziwante poczele, Zui sorbes pora, Zui sorbes pora,
Zui sorbespora, Zui sorbespora. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साची ताची आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी ताचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताई मोगाच्या बाबडीनो, आयज तिसऱ्या दिसाक आमच्या ह्या सांगेच्या फिरगोजेच्या आस्कारणीच्या नोयनाक आमी वांटो घेतना आयचो विशय केरीतपणी मारये भाशेन शेडमोडायन काळजाक गोठाय दिता तेन्ना जेजूचे आमी गोवाय. आनी हो विशय आयज दोनूय वाचपांनी आमकां केरीतपणी विस्कुटायन दिल्लो आसा. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना तुमकां हांव थोड्यो वस्तू सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर ह्या दिसांनी ह्या आख्या वर्साक आमी गवडीक वर्साक तुमी म्हजे गोवाय हो आख्खो दोन प्रांतीक गवडीक विशयाचेर आमी नियाळ केला. आनी ह्या नियाळ्याचेर आदारून एक दिसाक आमी ह्या सायबीण मांयच्या नोयनाचेर नियाळ करूंक सायबीण मांयची देख घेवन आमच्या जिविताक लावन आमच्या ह्या अंदूच्या फेस्ताक भावार्थाची वाड जावंक आमी नियाळ करता. आनी आयज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना मारये भाशेन शेडमोडाय गोठाय दिता तेन्ना म्हणजे आमी जाणा जावंक जाय आयचें पयलें वाचप. आमी नदर पयल्या वाचपार घालता तेन्ना पयल्या वाचपान आमकां दिसता आमी आयज जें वाचप घेतलां त्या दोन आवेस्वरांतली वाचप. पयले आवेस्वरांतल्यो 2 वडी घेतल्यात 12 ते 14 आनी त्या उपरांत दुसरे आवेस्वरांतल्यो 1 ते 13 दोनदाचे इतिहास. आनी ह्या इतिहासांत आमकां बरे भाशेन सांगता. आनी तुमी तर घरा तुमचें पवित्र पुस्तक उडून हे दोनदाचे इतिहास पयलो आनी दुसरो आवेस्वर वाचल्यार हो पयलो आवेस्वर आनी दुसरो 1 ते 13 वडी देखून वाचल्यार आयचो तुमकां एके भाशेन बॅकग्रावंड कशी मेळटली माहिती. जेजूक स्वर्गार गेल्या उपरांत शीस सगळे परतून येताले आनी जेरुजाल्याक येवन ते त्या वयल्या कुडांत सगळे 11 जाण एकठांय जाले आनी तांचे बरोबर दुसऱ्यो वस्तोऱ्यो आसल्यो आनी तांच्या सांगाता आसली आंकवार मारिया. आतां जेजूच्या मन्ना उपरांत कितें जालें तें आमी जाणा जावंक जाय. जेजू मेल्या उपरांत आमी जाणाव पयले सुवातेर जेजू धरलो तेन्ना पेद्रून जेजूक नाकारलो आनी एकलोच मोगाचो शीस जेजू बरोबर आसलो आनी तो म्हणल्यार जुआंव. आनी आमी जाणाव जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जायते देखावे आमकां बरयलेले मेळटा वेगवेगळ्या शिव वर्तमानांत. आनी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडोन शेडमोडायन भिरांतीन आसलेल्या शिसांक गोठाय दिवंक केरीतपणीन दिश्टी पडोन तांचो अदिकूय भावार्थ आनी ही ताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूढ तांकां समजणी दिवंक तांकां तो परतून भेट करून शिकोण दिता. आनी आतां परतून आमी धर्मदाच्या इतिहासान वयतना भाग्यवंत लूक जाणें शिव वर्तमान बरयलां आनी हो धर्मदाचो इतिहास बरयला. आमकां एके भाशेन सांगूंक सोदता ह्या धर्मदुतांची काणी जे जेजूचे पाटलावदार आसले द फॉलोवर्स ऑफ जिजस. द डिसायपलशीप इज द मेन थीम इन द लूक एक्ट्स. आनी हेंच आमकां आयज दिसता शीस भिवोन आसले. जेजूचें पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत जेजू खुर्सार मारलो म्हूण ते भिलोले आनी जेजू परतून दिश्टी पडोन तांची भिरांत पयस करता आनी अशें तांकां परतून एकठांय हाडटा. आनी सगळे एकठांय जाल्या उपरांत जेजू 40 दिसांनी स्वर्गांत चडटा आनी हें जाल्या उपरांत तांकां एक भासावणी दिता. तुमचेर आपूण पवित्र आत्मो पाठयतलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां गोठाय दितलो आनी सगळ्या जेरुजाल्याक वचून आख्ख्या सामार्याक वचून तुमी म्हजें नांव भरगोडटलें. आनी हेंच कितें आयज आमकां दिसता. आंकवार मारिया जेजूची एक पाटलावदार कशी ह्या सगळ्या जेजूच्या पाटलावदारांक शिसांक एकठांय दवरता. आनी ती कितें करतालीं थंय ती मागणें करतालीं. दे वर प्रेयींग
and they got the grace of God. They were filled with the grace of God. And then came the Spirit, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा त्या उपरांत आयलो. मोगाल भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी म्हणटा शेडमोड्या काळजाक घोटाय दिवपाक बेश्टेंच मागणें केल्यार आमच्यान घोटाय दिवंक जायना. पूण आमी पयले सुवातेर देवाचो अनुभव घेवंक जाय. आनी आतां हांव फुडें वचून तुमकां सांगता कशे भाशेन आंकवार मारीन आनी देवाच्या ह्या पाटलावदारांनी शिसांनी तेन्ना 12 आसले उपरांत 11 जाले. कशे भाशेन जेजूचे लागशिल्ले ते आसले. जेजू बरोबर ते खूंय वयता थंयसर ते वयताले आनी जेजूचो हो मोगाचो अनुभव, हो देवाचो अनुभव तांणी घेतलेलो. आनी हो देवाचो अनुभव घेवनूच ते सगल्या आख्या शारांनी म्हणजे सगल्या संवसाराच्या कोणशांनी पावले, आमच्या देसान देखून पावले. आमकां हे जेजूचे वळख, आमकां हे क्रिस्ती एके भाशेन क्रिस्ती गोवायकी ते जाले. आनी मोगाल भाव भयणीनो, आंकवार मारेची नदर मारल्यार आमकां दिसता कशे भाशेन शेडमोडाय जाल्लोली इज्रायल पोरसां एका मासायाक रावताली, एका माकलोल्याक रावताली आनी तेन्ना देव आपल्या आंज बोडव्याक पाठयता आनी हे वस्तोरेक विचून काडटा आनी ही वस्तोरी देवाचे कुशीक वय म्हणटा. आनी शेडमोडायेन आसलेलो संवसार ताका एक आपलो सोरवंडार फावो जावंक देवाची ती एक हातयार जाता. शी बिकम्स अ इंस्ट्रुमेंट ऑफ गॉड्स सेविंग प्लॅन. And that makes Mary one of the best and the first disciple of Jesus. आयज मोगाल बाबडीनो हे वस्तोरीची देख घेता तेन्ना आमी ह्या वस्तोरेचेर न्हय फकत नोयेना मागणें करून तेच करून न्हय, पूण तिच्या जिवितांतले गूण आमच्या जिवितान जिवंक आयज गरजेचें. आयज संवसार सगळोच भिरांतीन भरला. कोवीड महामारी आसा, दुसरे हेरूय प्रॉब्लमां, हेरूय प्रश्न उप्रासलेले आसात. ह्या वेळार कितें आमचें जायत काय? देव आसा वो ना असले प्रश्न आमच्या मनान येतात. मिसांक आमकां वांटो घेवंक जायना. मिसांक वांटो घेयना जाल्यार आमी देवा कडसून पयस वयता काय ना. मोगाल बाबडीनो, जेजू मेल्या उपरांत सगळे शीस एकठांय जाल्ले. दर एका आमच्या कुटुंबांनी आवय आसा, बापूय आसा, हो जाणटो मनीस घराचो वडील आसा. एकल्याचें एके भाशेन एक कार्य, अ ड्युटी of the head of the family to lead everyone in the family in prayer. आयज आमकां भुरग्यांक भोव करून मोबायल घेवन हे सगळे मॅसेजी टिकटॉक विडियोज धाडूंक जाय तो टायम आसा. पूण आमच्या कुटुंबा सांगाता ह्या मोबायलाचेर जायते बरें आमकां मे बी रिफ्लेक्शन्स जायती बऱ्यो आमकां शिकोवण्यो मेळटात, ते बसून आमकां टायम ना. आयज आमकां कुटुंबान मोबायलाचेर आनी टीव्हीचेर जायतो गोडे आमकां वेळ काडूंक मेळटलो. पूण आमकां कितलीं जाणां उकडून आमचें पवित्र पुस्तक आयज आमी उकडून आमी वाचता काय आनी देवाचेर आमची जी ज्ञान आसा वो नॉलेज आसा ती वाडयता काय. आतां भिरांतीन इतलो आमी पिकूळ जाल्या ही सगळीं भिवून भितर जावंक सोदता. ह्या दिसांनी हांव म्हाकाच विचारतालो एक पिलारचो पाद्री कसो, मिशोनार कसो, कितें म्हजें कार्य. कित्याक ल्हान आसतना जेन्ना पिलारचे सोस्तेक हांव भितर सरलो आनी यादनीक जावंक आशेतालो तेन्ना आमी मिशोनार पाद्रींक पडयले. आनी आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारी भाग्योन जोझेफ वाज होय एक मिशोनार आसलो आनी ताणें पिडेक असो लोकांची सेवा केली. आयज आमी मिशोनार जाल्ले आसा पूण आमकां भितर रावंक पडटा. भायर वचोंक आमकां भिरांत दिसता. आयज हांव म्हाकाच प्रश्न करतालो एक यादनीक कसो देवाचो अनुभव घेवन जो तर हांवें हें देवाचें आपणें म्हाका आपणायलां. एक मिशनार कसो कितें म्हाका आडायता आयज भायर वचूंक आनी हें भायर जो थोडमोडटा ती म्हजे पोरजेक सेवा दिवंक. मोगाल भावभयणीनो, सगल्यांक आमकां आमची आत्मीक नवसरणी करूंक गरज. आयज आमी भावार्थाचे नदरेन ह्या संवसाराक पडूंक गरज आनी हेंच आमकां आयज देव आपयता. जेन्ना आमी आमचे गांवचे आस्कारणीची परब समारंभाक तयारी करता तेन्ना मिलाग सायबीचे विनोवणेन आमकां ही आमच्या जिविताची नवसरणी पयले सुवातेर करूंक देवाचो आदार मागुया आनी आमची भियेल्लीं काळजां पयले सुवातेर घट करुया आनी हो देवाचो अनुभव घेवन आमचे सरभोंवती भियेल्लीं आमची भाव भयणां आसात तांकां घोटाय दिवंक आमचे घोटायेन देवाचो आदार मागुया आनी तेन्ना गी आमी देवाची गोवाय जातली. लेट अस एक्सपिरियन्स गॉड, लेट अस एक्सपिरियन्स हिम इन आवर फॅमिलीज, लेट अस एक्सपिरियन्स डीप विथीन अस, let us share his experience to the next door neighbors and our family members. तुमी म्हजे गोवाय अशेच भाशेन जातले आनी हेच गोवायकी जावंक आमचे सर्गीचे आवयची मजत ह्या नोवेनान मागुया.
दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत गावया C6. आगीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वर सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय कालीस मोचे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय कालीस मोचे. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याय पवित्र विश्वासाक सर्वेस्पर मान घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुजी मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमाचे वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका तो मानतो तसली करूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक मिलार सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकपारपणीची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचे सगळे दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाता आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Kalbarazo, Sorvespodu. Povi, 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 Kalbarazo, Sorvespodu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. O sorgi, तुका सोय सोय. Povi, 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 Kalbarazo, Sorvespodu. Povi, 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 Kalbarazo, Sorvespodu. Sorvespora cenavi, edam taka soy soy. O sorgi, tuka soy soy. Povi, 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 Kalbarazo, Sorvespodu. Povi, 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 Kalbarazo, Sorvespodu. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सुसुगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोच पोहर गोचुया. तुझ्या कुर्साक आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागियोन जुजे, बागियोन दोन पुतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगाल बाबडीनो, ह्या वेळार केरीतपणी उडास करुया. आमच्या हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी जावं आमच्या कुटुंबांनी जायतीं आमची भाव भयणां हे पिडेक लागून कश्टवतात. तांचे बरोबर तांचो परामर्श करूंक जावं आमचे दोतोर आनी हेर लोकूय तांचे सांगात दिवंक आयज हांगातूय लोक धांवता पेकवडी मेळोंक. केरीतपणी आयज ह्या नोयेन बेडयतना हांचो उडास करुया आनी देवान आपल्या काकुतीचो हात लावन पेकोवणी फावो करूंक मागून सगळीं आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां गायनेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें 4 दन मृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बाबडीनो ही देवाची शेळी हो तो जेजू आमकां गोठाय दिता आनी आमच्या भिरांतीन भरलेल्या काळजाक एके भाशेन आमकां सगल्यांक बुजवण फावो करता. ह्या वेळार ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुमी भितरेचे म्हूण म्हाका फावना, पूण तिच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादाच्या वेळार आमी गीत गावया. D14. Jesu दाखवेल आमी फाटें, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटें, ताच्या जिवान आमी जिवी. आमी लायल्यान मोज्या बापान, ती सामाका माये मोगान. Odik folgon, kocha mona, fate benga kochi mapa. Jesu dakhil ami fate, tacha jivan ami jivi. Jesu dakhil ami fate, tacha jivan ami jivi. आमच्यान जेजूक खरेपणी ह्या संस्कारान उंड्या वरवीं घेवंक जायना, पूण ह्या वेळार आमचे हात जोडया, दोळे धांपूया आनी ह्या ओत्मीक कुमनेवांच्या मागण्यान आमी वांटो घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, भागिवंत आंकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जिवणान दादोशी केलें, देखून आमी संतोशपरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक कर. प्रितीच्या भयणी भावानो, एक कळवणी. हो आख्खो म्हयनो आमचो इगोर्ज बंद आसतले. मे 31 म्हणसर तशेंच आमचे ऑफीस आनी कोपेल बंद आसतले. प्लीज नोट, this whole month the church will remain closed, as well as the church office and all other chapels. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आयचे मिसाचे मांडवळ केल्ल्या बामुणसाय आनी गुण्या भाट समुदायाक, तशेंच फाल्यां मिसाचे मांडवळ करपाक बैलापार आनी खोटो.
सुर्गीची राणी नोमा Shall
तुमचे सवय आसूं. आमेन. शेवटाक आमी गीत गावया T37. Maria, आमची